नमस्कार बोळे प्रुडंट खबरो। पोन्ने लीज रिन्युअलाची सुप्रीम कोर्टात परत उस्तणी। गोवा फाउंडेशन म्हणटा नवी लीज आणि ईसी दिवप अपेक्षित। सरकार म्हणटा गोयच्या धोरणात रिन्युअलाची तरतूद। मोपा विमानतळाक जमीन गेल्ले धनगरांचे 14 घरांक सरकाराची पुनर्वसन पत्रां। 15 जाणांक GMR कंपनीत विमानतळाचे सुवातेर नोकऱ्यो 1 जानेवारा सावन सेवेत रुजू। गांजा पेडलरांच्या जाळ्यांत निकत्यो मिशो फुटिल्ले तरणाटे। वास्को पोलिसांनी 18 आनी 19 वर्सांच्या भुरग्यांक दिल्ले गांजा सयत NDPS एक्टा खाला दोगूय भितर। सिंधुदुर्गांतल्या पेशंटा कडल्यान GMC कसलीच एक्स्ट्रा फी घेवची ना। मुख्यमंत्री पर्रीकाराचें उतर। सिंधुदुर्गांतल्या BJP वाल्यांचो पर्रीकाराक मेळून गेल्या उपरांत थंय प्रचार। जानेवारी सावन भांगराच्या वस्तूंचेर हॉलमार्क आनी कॅरेट नमूद करपाची सक्ती। भांगराच्यो वस्तू येतले फक्त 14, 18 आनी 22 कॅरेट ग्रेडींनी। केंद्राचो चल्ला विचार। आनी स्पेनाचो आदलो यूथ इंटरनॅशनल फेरान कोरोमिनासाचेर FC गोवाचे फॉरवर्ड लायनीची जबाबदारी। पोन्ने लीज रिन्युअलाचो इशू गोवा फाउंडेशनान परत उस्तूंक सुरू केला। सुप्रीम कोर्टाक मिनेरांक नवी लीज आनी नवे ईसी दिवप अपेक्षित आशिल्लें, मात गोंय सरकारान आदलींच लिजां रिन्यू केली म्हूण गोवा फाउंडेशनान कोर्टांत आर्ग्युमेंट सुरू केला। फक्त स्टॅम्प ड्युटी भरिल्ल्या आनी IBM रिपोर्ट नाशिल्ले लीज रिन्युअलाक तांची हरकत। सरकार म्हणटा 2013च्या धोरणा प्रमाण तांकां रिन्युअलाचो अधिकार आसा। गोयच्या मीन लिजांचे रिन्युअलाक सुप्रीम कोर्टात आक्षेप घेवचे याचिकेचेर शुक्रारा सुनावणी जाली। याचिकादार म्हणटा सुप्रीम कोर्टाच्या निकालात नवे लीज आनी नव्या ईसींची अपेक्षा आशिल्ली। हायकोर्टाचो निकाल फक्त स्टॅम्प ड्युटी भरिल्ल्यान प्रॉमिसरी आदाराचेर। स्टॅम्प एक्टा प्रमाण भरिल्ली स्टॅम्प ड्युटी परत दिवं येता। ईसी रिस्टोर केले ते ईसी अहवाल नासतात। रिन्युअलाची पद्दत एकाच तरेची, स्टिरियोटायप। IBM रिपोर्ट नासतना रिन्यू केल्यात। गोयच्या मिनाची निर्गत जाल्ल्यान 83A कलम गोंयाक लागना। हाचेर सरकारी वकिलान केल्लो आर्ग्युमेंट असो। आदल्या निकालात 23व्या परिच्छेदात याचिकादारान रिन्युअल उपलब्ध ना म्हूण आर्ग्युमेंट केल्लो, मात निकालाच्या 25व्या परिच्छेदात 2013च्या रिन्युअला विशीं सुप्रीम कोर्टात म्हायती आशिल्ल्याचें स्पश्ट जाता। पावणेचो आर्ग्युमेंट पयलींच भायर पडिल्लो आनी लीज दिवप राज्य सरकाराच्या हातांत उरता। रिन्यू केल्ले 89 लिजांपैकी फक्त 17 लिजांचो IBM रिपोर्ट ना। फुडली सुनावणी मंगळारा दवरल्या। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। मोपा विमानतळाक जमीन गेल्ल्या धनगरांच्या 14 फामिलींक मुख्यमंत्री पर्रीकारान पुनर्वसन पत्र दिली। त्याच बरोबर त्या फामिलींतल्या 15 जाणांक GMR कंपनी वतीन जॉबाची अपॉइंटमेंट लेटरांय दिल्यात। नोकऱ्यो दिल्यात तातूंत 12 फील्ड असिस्टंट, 1 ड्रायव्हर, 1 टेक्निशियन आनी एकले असिस्टंट असोसिएट म्हूण विमानतळाच्या सुवातेर कंपनीक कामाक लायल्यात। 1 जानेवारी सावन हे सगळे कामार रुजू जातले। तातूंत भितर ज्यो नोकऱ्यो येयल्या तातूंत भितर चडश्यो अनस्किल्ड आहात। तें कारण तांचे कडेन कितें स्पेशल स्कील विमानार हें करपाचें आसा हेंच ना, अवेलेबलूच ना। पण स्थानीक लोकांक काही स्पेशल ट्रेनिंग दीत धर तूं जाल्यार दे वील बी अवेलेबल फॉर बेटर स्कील जॉब। ते करून घेतले आमी। पेडणे ITI ताचो अपग्रेडेशन करून तांच्या बरोबर कोलॅबरेट करून, कारण हे स्पेशलायज नॉलेज आहा ताचे खातीर ट्रेनर गोंयांत उपलब्ध जावचे ना, ते आमी उपलब्ध करून दितले। तांकां रिहेबिलिटेट करप, ते पॅकेजीची ऑर्डर 10-11 ऑक्टोबर 2017 रोजी इश्यू जाल्या आनी तें कामूय म्हाका दिसता तांकांच दिल्लें आसा एट नॉमिनेटेड प्रायस बेस्ड ऑन गव्हर्मेंट रेट जी आसा, गव्हर्मेंटाक जे टेंडर येता त्या हिशोबान करून तांकांच काम दिल्लें आसा। म्हणजे ते बेगीन 3-4 म्हयन्या भितर सोंपोवन सगळी वेवस्था करून फॅमिलीक रिहेबिलिटेट करूं येता। तर चडांत चड लुकसाण म्हणटे धनगर आमच्या लोकांचे जाता। तांकां आमी बेनिफीट दिल्ले आहा आमच्या सरकारान की 800 स्क्वेअर मिटर तांकां जागो
तांकां घर बांदून तांचो गोठो तशेंच तांकां मशानभुमी आनी तशेंच तेंच्यो बकऱ्यो ज्यो आहा चरपा खातीर तेज्या खातीरय तांकां जागो दवरलेलो आहा आनी तेंच्या घरा भितरल्यान एकट्याक एम्प्लॉयमेंट दिल्लो आहा आनी बरी सर्वीस तांकां मेळिल्ली आहा 20-25 हजार तांकां पगार मेळटलो परमनंट सर्वीस मेळटली आनी ह्या तरेन बेनिफीट सरकारान दिल्लें आसा. आमचे एक 14 फॅमिलीज आसा अफेक्टेड 15 तांकां सगळ्यांक घरान एक जॉब असो दिला आतां पर्यंत. तरी आमचे आनीक 2 जाण भाव आसा, कोणाचे 3 जाण भाव आसा, ते सध्या बेकार आसात आनी जेन्ना ते शिफ्ट जातले थंय तेन्ना तेंचे अनएम्प्लॉयमेंट जातले आनी तांकां प्रॉब्लम जातलो. सरान आमच्या भुरग्यांक तांकांय पोवचें आनी खंय तरी कंपनीन जर चान्स पडटा जाल्यार तांकांय जॉब दिवचो आनी तेंचेर लक्ष दिवचो. मोपा विमानतळ 2020 म्हळ्यार सुरू जातलो, मात हो विमानतळ सुरू जालो म्हूण दाबोळे बंद जावचो ना म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. दाबोळी एअरपोर्ट ऑलरेडी सुपर सॅच्युरेट जाला आनी एकूय मनीस एक्स्ट्रा घेवंक शकना तो आनी एकूय विमान एक्स्ट्रा घेवंक शकना. हांव डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून दिल्लीक वतकच हांवें जितली गजाली दाबोळीक करपाक येता तितल्यो गजाली केल्यो. आयज 120 विमानां थंय येवन वतात, पण गोंयांत जर फ्रिली अलावड केली जाल्यार म्हाका दिसता 150-200 फ्लायट्स येवंक शकता. त्यामुळे हो सुद्धा विमानतळ चालू करतकच दाबोळीची गरज उरतली, तो बंद करपाक येवचो ना. तो बंद केलो जाल्यार ह्या विमानतळाचेरूय सॅच्युरेशन जातलें. ही स्थिती गोंयची आसा. ह्या विमानतळाक डायरेक्ट कनेक्टिविटी नॅशनल हायवे 17 जो आतां रुंद जाता ताका आसतली. स्पेशल कॉरिडॉर 7 किलोमिटराचो आहा आनी तो कॉरिडॉर पयर आमी गेल्ले गडकरी कडेन तेन्ना तांच्यांनी तो कॉरिडॉर फायनली एप्रूव केला. तो कॉरिडॉरा बरोबर रेल्वेची कनेक्टिविटी आसतली. डिसेंबरात मोपा विमानतळाच्या प्रत्यक्ष कामाक सुरवात जातली आनी पयले फेजीचे सादारण 2.5-3 वर्सां काम चलतलें असो सध्या तरी JMR कंपनीचो प्लान. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. मंत्री पालयेकारान शिवोले ड्रग्स पोलीस पॅडलर नॅक्ससाचो बॉम्ब घालीत सावन कितले म्हयनेच जाले पुलीस दर दिसा करबट धरतात. पॅडलरांचें जाळें पुलिशेच्या हाता भायर पावलां. वास्को पोलिसांनी 18 आनी 19 वर्सांच्या भुरग्यांक 15,000च्या गांजा सयत धरले. 18 वर्सांचो रोहन लालजी सरोज 11वेक शिकता. 19 वर्सांचो काश्मीरो सिल्वा स्कूल ड्रॉप आउट. सध्या NDPS कायद्या खाला दोगूय भितर. Conducted a raid near Daboli Airport Junction and caught red-handed 2 accused persons, namely Rohan Lalji Saroj, age 18 years, a student of 11th standard of a local high secondary school, and another boy Kashmiro Silva, age 19 years, school dropout from Nagwa Venna, who were both found in possession of 50 grams ganja and 103 grams ganja respectively, all worth ₹15,000. This is the 11th case which we have booked at Vasco Police Station for the current year, wherein a seizure of 10.2 kg ganja has been effected, all worth ₹10,20,000. Our drive against narcotic drug will continue and we will put in our best. Thank you. Give a break.